इतिहासाचें पयलें पुस्तक चॅप्टर 23 लेवितांचे वर्क आनी तांची कामां. जेन्ना दावीद उतार पिरायेचो जालोलो आनी ताचे दीस बोल्लोले तेन्ना ताणें आपल्या पुता सोलोमोनाक इस्रायलाचो राजा केलो. याज्ञिकां आनी लेवितां बरोबर ताणें इस्रायलाच्या फुडाऱ्यांक एकठांय केले. ताणें 30 वर्सां आनी ओदीक आसलोल्या लेवितांक मेजले. तांचो आंकडो 38,000 दादले जातालो. हातूंतले 24,000 सर्वेस्पराच्या घराची सेवा करूंक आसले. 6,000 अधिकारी आनी नितीदार म्हूण आसले. 4,000 दार राखणदार आनी 4,000 वाखाणणी दिवंक दाविदान तयार केल्ल्या वाजोनदारांचेर सर्वेस्पराक वाखाणटाले. दाविदान लेवितांक 3 भागांनी वांटून घातले: जेर्शोन, कोहात आनी मेरारी. जेर्शोनाचे पूत म्हणल्यार लादान आनी शिमेई. लादाचे पूत मालगडो जेहिएल आनी जेथम आनी जोएल, सगळे मेळून 13 जाण. शिमेयाचे पूत शेलोमोत, हाजिएल आनी हारान, सगळे मेळून 13 जाण. ते आपल्या बापाय लादानाच्या कुटुंबाचे फुडारी आसले. आनी शिमेयाचे पूत जाहात, जिना, जेवशान आनी बेरिया हे चौगूय शिमेयाचे पूत. जाहात मालगडो आसलो जाल्यार जिजा दुसरो, पूण जेऊश आनी बेरिया हांकां चड पूत नासले देखून तांकां एकूच घोराणें कशें मेजलोलें. कोहाताचे पूत आमराम, इजार, हेब्रोन आनी उजिएल, सगळे मेळून 4 जाण. आमरामाचे पूत आरोन आनी मोइसेस. पवित्र वस्तू ओचीत करूंक, सर्वेस्परा मुखार धूप जोडूंक, ताची चाकरी करूंक, ताच्या नांवान सदां सर्वदां आशिर्वाद दिवंक आरोनाक आनी ताच्या पुतांक कुशीन काडून दवरलोले. देवाचो मनीस मोइसेस आनी ताचे पूत लेवीच्या कुलांतले म्हणून मेजताले. मोइसेसाचे पूत ते जेर्शोन आनी एलिएझर. जेर्शोनाचे पूत मालगडो शेबुएल. एलिझेराचे पूत मालगडो रेहाबिया. एलिएझराक आनीक पूत नासले, पूण रेहाबियाक जायते पूत आसले. इस्रायलाचे पूत मालगडो शेलोमीत. हेब्रोनाचे पूत मालगडो जेरिया. अमारिया दुसरो, जहाजिएल तिसरो आनी जेकामिया चवथो. उजिएलाचे पूत मालगडो मिका आनी इशिया दुसरो. मेरियाचे पूत महली आनी मुशी. महलीचे पूत एलियाजार आनी किश. एलियाजार मेलोलो, ताका पूत नासले, फकत धुवो. तांचे बापूल भाव किशाचे पूत तांचे कडेन लग्न जाल्ले. मुशीचे पूत 13 जाण महली, एदेर आनी जेरेमोत. तांच्या कुटुंबा प्रमाणे हे लेवीचे पूत. ते कुटुंबाचे मुखेली आनी तांचे एकल्याचे नांव नोंद केलें. 20 वर्सां ओदीक पिरायेच्यांक सर्वेस्पराच्या मंदिराचो सेवा करचो वावर आसलो. दाविदान म्हणलोलें, सर्वेस्परान इस्रायलाच्या देवान आपल्या पोरचेक शांती दिल्या आनी जेरुजल्यान चड आपलो राबितो केला देखून ह्या फुडें लेवितांनी निवासस्थान आनी ताचे सेवे खातीर वापरपी वस्तू व्हरपाची गरज ना. दाविदाच्या निमण्या उतरां प्रमाणे 20 वर्सां वा ताचेहून ओदीक पिरायेच्या लेवितांच्या नांवांची नोंद केल्ली. सर्वेस्पराच्या घराचे सेवेंत आरोनाच्या पुतांक आदार दिवंक तांचें काम जावन आसलें. ते सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणांची तेच परी कुडांची काळजी घेताले आनी ते पवित्र वस्तू नितळ करताले. सर्वेस्पराच्या घराची सेवा करूंक तांचें काम आसलें. तांणी ह्यो वस्तू पळोवंक जाय आसल्यो: बेटे खातीर उंडे, वोपणे खातीर पीठ, फूग नासलेल्यो भाकऱ्यो, भाजलेल्यो व मळून केल्ल्यो भाकऱ्यो आनी सगळे तरेचें माप मेजप.
हाचे भायर दर सकाळीं तशेंच सांजे सर्वेस्पराक वाखाणूंक आनी दिनवासूंक तांणी हाजीर जावंक जाय आसलें. तेच परी सोनवारा दिसा पुनवेचो चंद्र आनी थारायलोल्या परबां समयार तांकां दिल्ल्या आज्ञा प्रमाणें थांबोन आसतना सर्वेस्परा मुखार उलपायलोलीं बलिदानां हाडूंक जाय आसलीं. सर्वेस्पराच्या घराचे सेवेन ते मेल्लाव्याचे तोंबूची, पवित्र स्थानाची आनी तांच्या भावां एरोनाच्या पुतांची काळजी घेताले. देवाचें उतर